About 8 inches depth. 8 inches. नमस्कार, तनुज अडवलपरकर. आता हांव सध्या आसा तो कालांगूट. कालांगुटान चर्ची कडेन हे आतां हेजें व्हडलें होणकूल पडला. हे होणकूल म्हणपाचें न्हय, हो होणको. हे होणकूल न्हय तर हे होणको. म्हाका एक सांगा, जगातले सगळे ट्युरिस्ट कालांगुटान येता आणि हे डॉल्फिन सर्कला कडल्यान जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना ही होणकुलां पळोवपाची. हो टुरिजम स्पॉट रे, हो टुरिजम स्पॉट. पॉयंट 1. आता पॉयंट 2 येता. सरकार व्हडले व्हडले उलयता. PWD मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत, जो आमचो मुख्यमंत्री आसा तो, ताका कोणीच सांगूना PWDच्या लोकांनी, इंजिनियरांनी, की बाबा हे हांगा होणकुलां पडल्या आणि दिस इज अ डेंजरस स्पॉट. हांगा कितलेच एक्सिडेंटां जाल्या, कितलेच लोक पडले. मरपाची वाट पळयता रे बाबा. हे कितें? कालांगूट सारख्या एक रिचस्ट पंचायत एरियेत म्हाका दिसता अरे कोणी तरी बाबा ना हाडा रे, पैसे दिया आनी हे होणकुलां भरा. कोण तरी येया. कालांगुटान रिचस्ट हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटाचे लोक आसा, हॉटेलवाले आसा. सगळ्यात श्रीमंत पंचायत कालांगूट. हॉस्पिटल आसा. कोणी तरी बाबा दान धर्म करा आणि हे बाबा हे पॉटहोल जो व्हडलो आसा पळय वर कालांगूटच्या एंट्रीचेर, तो बाबा मातसो भरून काडा. पांयां पडटा तुमच्या. कोण तरी येया आणि लोकांचो हो जीव वाट्या, नाल्यार कोण तरी हांगा मरतलो. हे अशे बॅरिकेड घालून रस्ते पेड्यार जाले म्हणून सांगपाची गरज ना. मातशे पांयां पडटा मुख्यमंत्री साहेब आणि तुगेलो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जितो आसा जाल्यार तुजो रोड डिव्हिजनाचे इंजिनियराक धाड आणि हे पाड पडला ते पळोवन घे. आणि होल एव्हरी इयर निर्माण जाता. जसो काही सण साजरो करता वर्सान वर्स पळय, तसो वर्सान वर्स पॉटहोल तयार जाता. हो कळ्याच्या दृश्टी घेना आणि हांगासर हे सगळे उदक भायर सरता आणि ते चर्चीच्या दारान वता, थंय डॉल्फिन सर्कला पर्यंत वता. चर्चीन येणारे बाबडे लोक हे उदकान हळशिकेच्या उदकान पाय बुडोवन थंय वता. हे मातशे कालांगूट पंचायत, कालांगूटचो ZP, कालांगूटचो आमदार आणि गोंयचो मुख्यमंत्री आणि गोंयचो PWD मिनिस्टर मातशे बाबा हे लक्षात घे. धन्यवाद.